नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भलायके कडेन दुर्लक्ष आनी न्हिदेंत आसतना उलटी जाल्ल्यान श्वास कुसमटून ऋषी नायराक आयलें मरण. विद्यार्थी घेतालो डिप्रेशनाची वखदां. दोतोर मधु गोडकिरेकाराची म्हायती. बामोळी जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय जातलें पुराय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती. कोलवार जेलींतल्या कैद्याकडेन सापडले 12 मोबायल. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला घुळे वखदा विरोधी पंगडाची कारवाय. फुडलो तपास सुरू. सभापतीच्या निवडी खातीर सप्टेंबराच्या 25वेर आपयला एका दिसाचें अधिवेशन. सभापती रमेश तवडकाराच्या राजीनाम्या उपरांत रिते आशिल्लें पद. भाजपा वतीन गणेश गांवकार सभापती पदाचे उमेदवार. म्हजी बस येवजणेंतल्यान सुदारतली गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. सांखळी मतदारसंघांतल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर सुरू केल्यो 4 इलेक्ट्रीक बसी. आनी खानापुरा अर्दवट स्थितींत आशिल्लो हत्ती पुलाचें काम घेतलें हातांत. पुलाच्या कामाक लागून अनमोड महामार्ग 2.5 म्हयने येरादारी खातीर आसतलो बंद. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. भलायके कडेन दुर्लक्ष तशेंच न्हिदेंत आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास कुसमटून बिट्स पिलानी महाविद्यालयाचो विद्यार्थी ऋषी नायराक मरण आयलें. पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ऋषी नायराच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां अशी माहिती मडगांव उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली. विद्यार्थी डिप्रेशनाची वखदां घेतालो. बिट्स पिलानी महाविद्यालयांत मरण पाविल्ल्या 5 मदल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें मधु गोडकिरेकार सांगता. बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात मूळ बंगळूरच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. फाटले 9 महिन्यांत बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरतीपरती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. 1 म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. आतां ताच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्तडार आयलां. ते म्हळ्यार ताचे भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुसमटून ताका मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्तडार आयला अशी माहिती दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली. ऋषीक खंय डिप्रेशनाची वखदाय चालू आशिल्ली अशें दोतोराचें म्हणणें. आमी पोस्टमॉर्टम करता खरी सुसायड एक्सिडंट ह्यो गजाली पुलीस ठरयता. तितूंतल्यो ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो आमी शुअरली सांगूंक शकता की त्यो सुसायड आशिल्ल्यो. बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताचे कांय रिपोर्ट्स येवपाचे उरल्या, थोडे येयल्या, पूण तेजे आमी कंक्लुजीव अजून कांय सांगूंक शकना. पण हितूंतलो व्हडलो मुद्दो हो की मागीर ते सुसायड जावं किंवा एक खंयचे तरी एका दुयेंताक लागून एक्सपायर्ड आनी जे मरतात एक 20, 22, 25 वर्सांचे भुरगे मरतात. तितूंतलो एक कॉमन ह्या 5 एक गजाल दोळ्या मुखार येयल्या की ह्या व्हडल्या कॉलेजींनी जे आतां ह्या व्हडले जे कॅम्पस आसा तितूंतल्यान एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन्स आनी तितूंतल्यान जावपी डेथ्स हो एक नवो विशय मुखार येयला. कशें आसा की एक मनीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना तो स्वताचें लायफ सोंपोवंक शकता, ताका सुसायड म्हणटा. दुसरें एक जाता की तो लायफ निग्लेक्ट करता. आतां ही निग्लेक्ट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना वेगळे वेगळे तरेचे आसता. निग्लेक्ट म्हणल्यार आयचे ह्या केसीन सारको तो ताजे स्वताचे कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले. स्टोरी अशी की ताज्या चल्ले गर्लफ्रेंडान हैदराबादच्या कॅम्पसाक सुसायड केली आनी थंयचें वातावरण चेंज जावचें म्हणून थंयच्या मॅनेजमेंटान आनी पेरंट्सान ताका हांगा हाडलो. 1 म्हयनो जाल्लो आनी ते सुसायड हेका 2 म्हयने पयलूचे. आतां हांगा जरी हाडलो तेणी जवळ जवळ जॉब सगळें सोडून दिल्लें. ताका त्यो हेज्यो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो सायकॅट्रिस्टा कडल्यान आनी तितूंतल्यान तो न्हिदेच्यो बी गुळयो घेतालो. आतां मेरेनचे आमच्या मुखार येयला तें
त्यो अश्यो न्हिदेगळ्यो न्हिदला आसतनाच 2-3 दीस जेवना आशिल्लो, ताका उलटी जाली आनी त्या उलटीचो कॉम्प्लिकेशन्स जावन तो न्हिदला तितूंतच मेलो हें आतां मेरेन तरी दिसता. मुद्दाम तेणी चड टॅबलेटी घेवन गेलो अशें आतां तरी आमकां दिसना, रिपोर्ट मुखार येता तें कळटलें. तश्योच आनी 2-3 ज्यो केसी आशिल्ल्यो ज्यो हँगींग नाशिल्ल्यो तितूंकूय अशेंच आशिल्लें, कोणाक हेजे ऑर्गनाचें इन्फेक्शन जाल्लें, लग्नाचें हेचें आमगेलें लंग्साचें इन्फेक्शन जाल्लें. आनी हितून म्हणजे जेवण सोडलें. दुसरे 2-3 केसीस आशिल्ल्यो तिंगा जेवण वेगळें आशिल्लें. एक फाटले केसीक तर तो एनर्जी ड्रिंक्स, मागीर आमगेली सिंथेटीक फूड्स हाजेरूच सर्वायव आसतालो. एक सुरवाती केस जाली तितूंकूच अशेंच आशिल्लें, ते आमगेली कशी सिंथेटीक प्रोटीन्स बिटीन्स ते भरपूर घेताले. आनी तेंचे कॉम्प्लिकेशन्स पूण हेल्थ इफेक्ट्स आसात, त्या हेल्थ इफेक्ट्सांची ह्यो आडत्यो परत्यो केसी आसा. म्हणजे हितूंतलेच मेन मुद्दो की ह्या भुरग्यां कडल्यान जावपी हेल्थ निग्लेक्ट हो ऑलमोस्ट कॉमन येयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांबोळी जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय जालां. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय पुराय जातलें. काम पुराय जालें की रोखडेंच हें हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. बांबोळे जावपा आशिल्ले कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जातलें म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. तशेंच GST स्लॅबांत केल्ल्या बदलाचो भलायकी क्षेत्रातूय बरोच फायदो जातलो. कॅन्सरा वयल्या वखदा वयलो GST रद्द जाल्ल्यान लोकांक ताचो फायदो जातलो म्हणून विश्वजीत राणेन सांगलें. Cancer before the election, before 2026, next year we will complete the hospital and we'll see how at the earliest with Tata Memorial we have put a structure in place, because we have to have arrangement with Tata Memorial Alliance, which is already there on paper. We have signed a preliminary MOU for the OPDs. We have to now take that your respective MOU. We have to make it and formalize it. Along with there will be members from Tata Memorial, and there will be limited political interference, and it will be an autonomous, semi-autonomous body and a sort of a trust type of structure under the state government, which will be monitored, and so that we can get the best of medicines under confidentiality pricing. Also, we are now trying our best to see that we can pass on the benefit to the consumer. Honorable Prime Minister Modi ji has brought a landmark reforms in terms of reduction of GST and transformation of the GST new policy. Healthcare is getting tremendous amount of benefits, medicines and several other things. Same way, Tata Memorial, with the large volumes that they procure, that rate will be applicable to the state government. So we'll be having tremendous amount of savings, and we'll be in a position to procure the best of medicines for the people of the state of Goa, and this is all with the vision of the Honorable Prime Minister. So कितली percentage complete झाला आता म्हणल्यार? एक 30% तुवें धरल्यार जाता न्ही. एकदा स्ट्रक्चर वयता, हांव दर तुमी पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता, आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिनियेक 2 लिनियेक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल विल गेट रेडी व्हेरी फास्ट. Along with that will come all the internal infrastructure that is required, and we are putting a monitoring body in place, which we are putting along with the doctors of Tata Memorial, so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines, which are already established, so we are able to monitor it properly. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोलवाड जेलींतल्या कैद्याकडेन 12 मोबायल सापडले. त्या भायर तंबाखूची कांय पाकिटां सापडिल्ल्याची म्हायती मेळटा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला क्रायम ब्रांच आनी गुळे विरोधी पथकान ही कारवाय केली. हे कारवाये वेळार पुलीस महानिरीक्षक हजर आशिल्ले. कोलवाळे जेलींत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाच्या उद्देशान ही कारवाय केली. नमस्कार, हांव आसा सध्या कोलवाळे जेली कडेन आनी हांगासर येवपाची एक कारण म्हणजे सध्या एक अशी लेटस्ट अपडेट आमच्या मेरेन पावला, ती म्हटल्यार की आयज कोलवाळे जेलीन एक स्पेशल आणि सरप्राईज रेड कंडक्ट करण्यात येयल्ली आसा. आणि ही जी स्पेशल आणि सरप्राईज जी रेड आसा कोलवाळे जेलीन करपा खातीर सध्या ANC चे स्पेशल ऑफिसर्स तशेंच IGP आणि नॉर्थ गोंयचे SP राहुल गुप्ता स्वतः उपस्थित आसात. तर त्याच बरोबर ही रेड कंडक्ट करपा खातीर गोवा पुलिसाचे 50 स्टाफ जे आसा ते हांगासर कोलवाळे जेलीन डिप्लॉय केल्ले आसा.
ही सरप्राईज रेड जी आसा कंडक्ट करता आसतना अशें कळण्यात येता की जे इनमेट्स आसात त्यांच्या कडल्यान 12 मोबाईल फोन्स जे आसा हे जप्त केल्ले आसा. तर त्याच बरोबर त्यांच्या कडल्यान 5 जे गोल्डन टोबॅको पॅकेट्स जे आसा हेही जप्त केल्ले आसा. ही सरप्राईज रेड जी आसा ही अशीच येणाऱ्या काळात चालू उरतली अशें आमकां नॉर्थ गोयचे SP राहुल गुप्ता हांच्या कडल्यान कळलेलें आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ही जी रेड कंडक्ट करपाचो त्यांचो फाटलो हेतू कितें. तर त्याच बरोबर जे इनमेट्सांक कडल्यान तेंच्यांनी जे जप्त केल्ले आसा मोबाईल फोन तशेंच तंबाखूची पॅकेटां ह्याच्या बद्दल आनी इन्फॉर्मेशन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. तर त्याच बरोबर आमचे जे IGP आशिल्ले तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ही जी रेड जी आसा ह्याची कंडक्ट जी केल्ली आसा त्याच्या बद्दल फुडली अपडेट जी आसा ती कितें आसतली पळय ती. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. सभापतीच्या निवडी खातीर राज्यपालान एका दिसाचें अधिवेशन आपयलां. हे अधिवेशन 25 सप्टेंबराक जातलें. सभापती रमेश तवडकाराच्या राजीनाम्या उपरांत हे पद रितें आशिल्लें. भाजपा वतीन आमदार गणेश गांवकर सभापती पदाचे उमेदवार आसतले जाल्यार दुसरे वटेन विरोधकांनी आपले वटेन उमेदवार दवरपाचें थारायलां. सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी सभापतीचो राजीनामो दिल्या उपरांत सभापतीचे जे पद आसा ते रिकामी आशिल्ले आनी ताचेच खातीर आतां 25 सप्टेंबराक एका दिसाचे अधिवेशन आपयल्ले आसा. आनी हो जो आदेश आसा तो गव्हर्नर ऑफ गोवा हांच्यांनी आदेश दिला की 25 सप्टेंबराक एका दिसाचे अधिवेशन जातले आनी तातूनच थारायतले की कोण फुडलो सभापती आसतलो. आमी जर पळयलें जाल्यार खुबश्या जाणांची नांवां मुखार येतात. तेच प्रमाणे सावड्ड्याचे आमदार जे आसात ते गणेश गांवकर हांचे सुद्दां नांव मुखार येता. जाल्यार हाचे फुडें पळोवचें पडटलें की फुडलो सभापती कोण जातलो. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. म्हजी बस येवजणे खाला गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था सुदारतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. राजधानी पणजेच्या धर्तरेचेर सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर 4 इलेक्ट्रीक बसी सुरू केल्यात. या बसींच्या शुभारंभी सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. खासगी बसवाल्यांनी हे येवजणेत स्वताक आस्पावून घेवचे अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. कॉर्पोरेशनच्या वतीन आम्ही 4 बसीसच्या लॉन्चिंग करता. हे 4 बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस आम्ही ईव्ही चार्जिंग ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आणि कदंबा कॉर्पोरेशन गेले फाटली 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली ईव्ही बसीस ह्यो गोंयांतल्या ग्रामीण भागात ट्रान्सपोर्टेशन लोकांक दिवपा खातीर सातत्यान सुरू करता. आयज सांखळे भागांतल्यान लोकांक सर्विसीस सांखळेंतल्यान डायरेक्टली पणजे पर्यंत ग्रामीण कनेक्टिविटी मेळची म्हणून या बसीचो उपयोग सांखळे आनी पुराय परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक जातलो. हांव परत एकदां आमचे कदंबा कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन MD आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी परत सांगता की म्हाजी बस ही स्कीम आमी जी काडल्या ही खरोखरूच बसकारांक आनी लोकांक दोगांयकूय फायद्याची आसा. त्या बसीचो फायदो हो जर सगळ्यांनी घेतलो आसत जाल्यार नक्कीच म्हणजे गोंयांतलें पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जे सुदारपाक जाय ते खूब मोठ्या प्रमाणात सुदारतले. आनी ग्रामीण कनेक्टिविटी लोकां खातीर मेळपाक जाय ताचो खूब फायदो म्हणजे गव्हर्मेंट कामाक वचपी आसत किंवा प्रायवेट जॉबाक वचपी आसत स्टुडंट्सां खातीर आसतलो. हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या लोकांक जातलो. हांव परत एकदां KTCचे खूब खूब अभिनंदन. गोंय बेळगांव महामार्गार खानापूर ते अनमोड रस्त्याच्या कामा खातीर प्रवाशांक त्रास सहन करपाची शक्यताय आसा. ह्या मार्गार अर्दवट स्थितींत आशिल्ल्या हत्ती ब्रिजाचें काम बेगीनूच हातांत घेतलें आनी त्या खातीर हो रस्तो फुडले 2.5 म्हयने बंद दवरतले. ह्या मार्गान यो वच करपी येरादारी दुसऱ्या मार्गान वळयतले. हे खातीर गोंयांसावन कर्नाटकात प्रवास करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात. गोवा बेळगांव महामार्गावरील अनमोड नजीक असणारा साधुकत्रे जवळ हा ब्रिज आहे. हा जो ब्रिज 74 नंबरचा हा ब्रिज जो एलिफंट अंडरपास म्हणून ओळखला जातोय. हा ब्रिज ऍक्च्युअली 6 मीटरचा सँक्शन झाला होता. 6 मीटरच्या ब्रिजवरनं दोन्ही साईडनी गाड्या आल्या त्या पास होणार नाही म्हणून ह्यासाठी आंदोलन केलं होतं आणि ह्याला अपोज केला होता.
त्यानंतर आता हा 9 मीटरचा ब्रिज हा सँक्शन झालेला आहे. 9 मीटर ह्याची रुंदी असणार, दोन्ही साईडने गाड्या जाऊ शकतात. परंतु हा ब्रिज बांधताना मुख्य समस्या म्हणजे इकडे जागा नसल्याने हा ब्रिज बांधताना जवळजवळ 2.5 महिन्याचा बंद करण्यात येणार आहे. सर्व वाहनांसाठी हा रस्ता पुन्हा 2.5 महिन्यासाठी बंद करण्यात आहे. एक तर आता गोवा हद्दीत ज्या ठिकाणी रस्ता कोसळून ज्या ठिकाणी रस्ता कोसळल्यामुळे तिकडे 2 महिन्याच्या वर आता रस्ता बंद करण्यात आला, तर आता दिनांक 15 रोजी हा तो खुला करण्यात येणार असल्याने सर्व वाहनांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं होतं. परंतु पुन्हा आता पावसाळा संपत आल्यानंतर ह्या रस्त्याच्या कामाला हात घालणार असे आम्हाला NH अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर हा रस्ता करण्यासाठी 2.5 महिन्याचा कालावधीसाठी बंद मागणार असल्याचे बी सांगण्यात आले असून लवकरच ह्या कामाला प्रारंभ होणार आहे. परंतु हा पुन्हा रस्ता बंद केला, गाडी जेवढ्या मोठ्या गाड्या असून जे लहान गाडी एवढा त्रास होणार आहे त्यांना की हा रस्ता बंद झाला पुन्हा वळसा मारून जाणे हेच कार्य होणार. प्रत्येक वेळेला जणू ह्या रस्त्याला ग्रहणच लागल्याप्रमाणे आहे, कारण प्रत्येक वेळेला हा रस्ता बंद काही बऱ्याच वेळा कर्नाटकातून बंद झाला. पहिली वेळ जी गोवा हद्दीत कोसळल्यामुळे बंद झालाय तो आता सुरू होणार म्हटलं तर इकडचा, त्यामुळे हा बंद झाल्यास लोकांना मोठा याचा त्रास सहन करावा लागणार. 2027 या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेक भाजप पक्षाचे सरकार परतून एक फावट सत्तेर हाडटलो असो संकल्प भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या जल्मदिसा वेळार घेतलो. येता ते वेंचणुकेक 51% मोख मेळोवपाचो यत्न आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हजो संकल्प एकूच आसा, तो मनांतल्या मनांनी आसा, तो ओपनूय आसा आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीचे सरकार जे केंद्रांत चलता तांकां आमकां ते गिफ्ट दिवपाक जाय. आनी म्हणून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार चलतना सरकार आणि पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा की सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आनी 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेत जाल्ले आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतदान आमी सगळे एकठांय जातकीर हे आमचे जाल्ले आसा ते आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. संरक्षणाच्या दृश्टीन राखून दवरलेली आणि वाढून 10 वर्सां जाल्ली संरक्षित झाडां यान फुडें कातरपाक मेळची नात. हे सूचीत नव्यान खंयच्या झाडांचो आस्पाव करचो हे विशीं तशेंच झाडांच्या संरक्षणा विशीं नवी नेमावळ तयार करपाची सुचोवणी आपणे खात्याक दिल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें. तशेंच वास्कोच्या बेट आयलंडाक रिझर्व म्हणून जाहीर करपाचो निर्णय घेतला. त्या भायर काणकोण तालुक्यांतल्या गालजीबाग वाठारांत मरीन कन्झर्वेशन करपाचो विचार आशिल्ल्याचें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयकात. आयज बरें काम चल्लां. GFDCचे हिंटरलँड ट्युरिझम म्हणजे भितर रानान जे कितें जाता तें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां काम दिल्लें आसा. आमी बी काल प्रेझेंटेशन प्रत्येक कडेन घेतलेलें आसा. एक्सपर्ट्स इन मरीन कन्झर्वेशन आमचे बॅट आयलंडाक आमी रिझर्व म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें आमचें प्रोसेस चालू जाला आनी त्या भायर मरीन कन्झर्वेशन रिझर्व आमी गालजीबाग आमी करपाचें केल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्ले अ व्हेरी बीग रोल इन द लॉंग टर्म कन्झर्वेशन. सर लास्ट वन थिंग इज दैट 10 वर्सांचे वयर झाडां आतां कातरून दिवचे न्हय म्हणून 10 वर्साचे जे शेड्यूल झाडां त्यो फाल्यां तूं बुश कापता काय कितें कापता जाल्यार बोराचें झाड विच इज नॉट अंडर द शेड्यूल दॅट वील नॉट बी अलाउड. सो फॉर दॅट दे आर फ्रेमिंग द रूल्स. I have asked them to reframe the rules and ultimately we have to see and then even any construction or anything happening by maintaining the greenery and these trees it can do around it. So strict action will be taken for without taking permission. In the process of framing the rules we will do it. I have given a word on stage with Pele and he expressed his thing and I already had it in mind and I'm happy that somebody brought it up so that we are able to take it forward. Ultimately government is to adopt and adapt to the thought process of everybody. कांय लोकां खातीर कोर्टात याचिका दाखल केल्ल्यान सुर्ला इको टुरिझमाचो विशय सध्या कोर्टात आसा. पर्यटन वाडचो तशेंच थळाव्या लोकांक रोजगार निर्माण जावचो हे हेतान सुर्ला सारकिल्या ग्रामीण भागात हो प्रकल्प हाडपाचो आशिल्ले. मात बरे प्रकल्प हाडटात तेन्ना कांय लोक ताका विरोध कित्याक करतात तेंच कळना. आता कोर्टाच्या निर्णयाचेर सगळे निंबून आसा अशें पर्येची आमदार देविया राणेन सांगलें. कोर्टान आसा बिकॉज द गोवा फाउंडेशन वेंट टू कोर्ट saying that the place is tiger reserve and all that, so it is sub judice. Azun admit जावना, there is no stay to it or whatever, but hearing आता जावपाचे आसा and I am confident that the honorable High Court
is going to give us justice, because je ती पळय site आसा, it is actually in the management plan marked as a ecotourism site. It doesn't come under the core zone, nor does it come under the buffer zone. And just across Surla, on the other side of the road, is Swapnagandha, is wilderness. So thai tiger reserve चे हे खंय आयले. This is all vested interest, selfish interest. I can only say when people don't want good development happening, आणि जे irregular development येता थंय I don't see PIIs being filed. But अशें जेन्ना बरे responsible कोण tourism हाडपाक पळयता, tourism करपाक पळयता, थंय हांव पळयता की अशे vested interests are taking interest आणि filing cases unnecessary. ते जावनी आणि केस दुसरे साइट्स जावनी which are already existing eco sites. Court has not said that it's a tiger reserve. The matter is sub judice. It is not there in the management plan. 50 meter from that site village रावता. So eco tiger reserve खंय आयलो आणि आमचे जे कितें we have got permissions from the National Wildlife Board, NTCA, which is the Tiger Association, which is part of the National Wildlife Board. We have not even tendered the thing without any permissions. We have got permissions from the Union Ministry, and that too from the National Wildlife Board. We have all our permissions in place. So I am confident that the Honorable Court will see to it that लोकांच्या हिता खातीर गांव तर वाडपाक जाय, गांवांत तर उदरगत जावपाक जाय. आमी हिंटरलँड टुरिजम म्हणटा, आमचे गांवगिरो वाठाराक तर इकॉनॉमी तर रुरल इकॉनॉमी तर वाडोवपाक जाय, जाल्यार अशे प्रोजेक्ट्स आमच्या भागान रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आमच्या भागान येवपाची खूब गरज आसा. शिरोड्या एके बायलेक तिच्या घरांत चोरया मेळपाक आयिल्ल्या एकल्याक कांय जाणांनी बरोच शेप लावन काडलो. शुक्रार राती कडेन ही घडणूक घडली. तशेंच ताची गाडी फोडून उडयली. रुणाल केरकर अशें त्या मनशाचें नांव जावन आसा. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो खंय गोवा फॉरवर्डाच्या युथ विंगाचो अध्यक्ष. मारबडे जाले उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो खरो, पूण केस मात रजिस्टर करूंक नाशिल्ल्याचें कळटा. गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगतान रुणाल केरकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपी ट्वीट केला. तशेंच कायदो आनी वेवस्थेचेरूय ताणें बोट दवरलां. हांगा शुक्रारा राती तोडणासून येयल्ल्या एका भुरग्याचेर हल्लो जाल्लो आसा. 4 जाणांनी ह्या भुरग्याचेर हल्लो करून तेची गाडयेची मोडतोड केल्ली आसा. जखमी जे भुरगो आसा तेजेर हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट केल्लो आसा तेजेर, पूण शेनवारा दनपार पर्यंत कंप्लेन येयली ना कारणान पुलिसांनी अजून पर्यंत केस रजिस्टरूय करूं ना, तशेंच कोणाक ताब्यांतूय घेवना. स्थानीक लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तशेंच फोंडा पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो जो तोडणासून भुरगो येयल्लो जो आपले गर्लफ्रेंड मेळपाक येयल्लो गर्लफ्रेंडाक, आनी हो अधून मधून गर्लफ्रेंडाक मेळपाक येतालो, पूण घरांत कोणी नाशिल्ल्या कारणान आनी तो मेळपाक येयल्ल्या कारणान हांगा एक डावटफूल आशिल्ल्या कारणान ह्या 4 मेंबरांनी ताका मारहाण केल्याचो संशय आसा. तशेंच पोलीस ह्या संदर्भांत अदीक तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सुनीश च्यारी. जीएसटी संदर्भातलो सरकारान घेतिल्लो निर्णय हो पर्यटन वेवसाया खातीर खूबच म्हत्वाचो आसा. गोंयच्या हॉटेल आनी हॉस्पिटॅलिटी उद्देगाची वाड पळयली जाल्यार हो बदल खूब गरजेचो आशिल्लो, अशी प्रतिक्रिया पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांनी जीएसटीच्या नव्या दराच्या निर्णया विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. Expectations of the industry will always be there, but meeting up with the requirements what they have been taking from years onwards. गोंयांत म्हणून न्ही पूर्ण देशांत जो स्लॅब 7,500 आणि वयर आणि 7,500 आणि मागीर जवळ जर तुम्ही पळयलो जाल्यार ते डिफरन्स इज रफली अबाउट 7%, which is a huge saving to the overall base room for in terms of occupancy. Goa being a tourism destination, the GST waiver which has come up, tax reduction जे केल्ले आसा, हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच निर्मला सीतारामन जी हांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे जीएसटीचे चेअरमॅन आमचे गोंयच्या कडल्यान वचपी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तांकांय थँक्यू म्हणटा, कित्याक शेवटी ही अपेक्षा इंडस्ट्री कडल्यान आशिल्ली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की रिडक्शन जावचें टू बी मोर कॉम्पिटिटीव एंड हॅविंग द पीपल कमिंग इन. मिडल इन्कम ग्रुप जे आसा तांकां म्हाका दिसता मॅक्झिमम मातसो फायदो जातलो. वील बी मोर ऑफ ट्रॅव्हलर्स. दॅट ग्रुप हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग, मिडल इन्कम ग्रुप हॅज बीन ट्रॅव्हलिंग क्वायट इन टर्म्स ऑफ दिको अपना देश बाकीचे, आनी हातूंतल्यान तांकां बरे सुविधा बऱ्या रेटीन आनी शटडावन मेळ्यो. आय थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री. आतां एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द इंडस्ट्री आनी कितें आसा म्हाका दिसता तांणी समज मांडले ते योग्य रितीन फुडें वतले. इट इज एंड ऑफ द डे टेकन अप बाय द जीएसटी काउन्सिल which is having members of the council who sit together and take it up. It's not an individual decision, but it is the vision of the Prime Minister
आणि आम्ही विकसित भारत म्हणटा आसतना ताजी विचार करता आसतना दिस हॅज बीन वन ऑफ द थिंग्स विच हॅज बीन इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता कितलेशेच गोष्टी ज्याचे रिडक्शन जाला इज बेनिफिशियल टू द स्टेट. गोंयांत सध्या किडनी डायलिसीस दुयेंती वाडत आसा. तशेंच गोंयचे विद्यार्थी आनी तरणाटे सर्तीत तशेंच परीक्षेत फाटीं पडटात अशें चित्र दिश्टी पडटा. तेन्ना गोंयच्या गणेशोत्सव मंडळांनी लोकां मदीं भलायकी आनी शिक्षण ह्या दोन महत्वाच्या विशयांचेर जागृताय आनी मार्गदर्शन करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांखळे गणेशोत्सव मंडळान आयोजीत केल्ल्या भोवमान आनी इनामां वांटप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. कॉम्पिटिटिव्ह युगात फुडें वचपाक जाय. ताच्या खातीर तुमी म्हटलें की तुमच्या कडेन हॉल आसा, तुमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमकां कितें करूं हें कळना. म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमच्या सांखळे परिसरांतल्या भुरग्यांक कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक बसपाची तयारी आतां करात. आमच्या कडेन जर विश्वेश करपी DYSP आसा, ही कॅन गायड अस, म्हणजे हाव टू बिकम द DYSP, उरलेल्या DYSP कशें जावचें तो येवन सांगपाची तेजी तयारी आसा. आमच्याकडे असे कितलेशेच जाण जे असतात जे तुमच्या पावण्याचे पोस्टाचेर असतात. फाल्यां सकाळी स्टाफ सिलेक्शन असतले, गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन असतले, UPSC असतली, GPSC असतली, बँकिंग असतले. आमच्याकडे कितलेशेच लोक हे सांखळे परिसरांतले असतात ज्यांची तयारी आसा की हय आपुणूय फ्री ऑफ कॉस्ट आपलो केन्ना तरी म्हयन्यांतल्यान 2 दीस तुमकां दिवंक तयार आसा. हाजें लिस्ट काडात आनी जे भुरगे ग्रॅज्युएट लेवलाचेर शिकतात तांकां सांगात की हय आमी सुरवात करता. एक अवेअरनेस करपाक आमी सुरवात करता की आमच्या भुरग्यांनी कॉम्पिटिटिव्ह युगात फुडें वचपाक जाय. आमचे भुरगे जे आसा हे राज्य आनी देश पातळीचेर हांव तर म्हणटलो की इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां वचपाची कापासत आमच्या भुरग्यां मदीं आसा. आमकां फक्त तांकां अलर्ट करपाक जाय, आमकां तांकां जागे करपाक जाय आनी तें जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार खूब मोठें काम जावपाक शकतलें. त्या खातीर आतां विसरात ते दीस आमी सिधात येवपाचे आतां लोकांक गरज ना. मान्य मोदीजीच्या कृपेक आयजूय बी म्हणजे आमी तशें म्हणटा की गरीब कल्याण योजना प्रत्येकाच्या घरात फ्री ऑफ कॉस्ट रेशन दिवपाचें काम मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी केला. आनी म्हणून तर विकसीत भारत 2047 स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोंय 2037 करपा खातीर भावी पिढी जी निर्माण करपाक जाय ती हेल्थी पिढी आमकां निर्माण करपाक जाय, भावी पिढी जी आमकां तयार करपाक जाय. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.